परगडता आमच्या सोडवणीची चरित्रा कित्याक परगडता ताचे उपरांत ही परगडतना तातूंत कितें आसा आमची सोडवणीची चरित्रा कशी चल्ली म्हणून ताचे उपरांत अंत्यकाळाचें उगडापण आतां खंयच्यो ह्यो 3 संगती एक नायिका पयले एका मिसा वेळार तुमी 100 नी 1000 पावटी हें आयकलां ही उतरां पळया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो एक कारण सांगता कित्याक हो आमी आतां आटापूंक वेसो या समजूंक वेसो पळोवंक वेसो भोगूंक वेसो मिस्तेर आसा न्ही आमच्या फायद्याचो कारण सांगलें आमकां पवित्र सभेन आमच्या फायद्याचो देवान ताचे खातीरच कितें करूंक ना आमच्या खातीर तें केलां एका पयशिल्ल्या फिरगजेंत हांव आसुल्लो आमच्या पाद्र्यापांगी काणी गोत्ता आसा याजक बऱ्या उर्बेन बरो ताळो घालून हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना इल्लो आदिका प्रसंगी एकलो आसुल्लो तो मिसाच्या इगर्जीच्या आखरेक ताणें बसचें आनी व्हडल्यान बोब मारचें इल्लेशें हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना आनी वय तुमच्याच फायद्याचो म्हणून आमच्या फायद्याचो ताच्या उपरांत पवित्र सभा आमकां विवर्सिता कित्या खातीर आमच्या फायद्याचो कितें घडता पळया त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें जेजूक पाठयलोय परचें नातालांचें फेस्त ताच्या उपरांत ताणें आंकुवार मोरयेचे उदरी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो जेजूच्या जल्माची परत्यान सडीत विवर आमकां कुर्सात आनी कश्मरान सोंसले मरणाचें जैत वळून पुनः जिवंतपण उगडापे गेलें पास्काची परब हो सगळो मिस्तेर आमकां 4च वाक्यांनी विवर्सिला ताच्या उपरांत येता कितें अंत्यकाळाची संपूर्णाय म्हळ्यार कितें देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगती आमी सगळ्यां तुजी स्तुती गायता देखून एका मिसा वेळार आमी भाग घेता आसतना आमी मात्र न्हय हे मीस तुमी जायत्या ल्हान पिंतुरांनी पिक्चरांनी पळयलां जावं पुरो एक याजक जावं हांगा हे मीस भेटयता आसतना देवाचो सगळ्या दुतांचो जोमो दुतांचो कोर हांगा वयर तावन पळयता कित्याक हरये कडेन हें बलिदान सादें एक आमी करचें एक कार्य न्हय जेजूच्या पुताचेंच देवाच्या पुताचेंच बलिदान देखून देवाच्या रचणाराच्या पुताचेंच बलिदान म्हणटना सगळो सर्ग आनी संवसार आमी सगळीं सांगता मेळटा आनी आमी सांगता म्हणून आतां कितें गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव आनी तो तुमकां सगळ्यांक भाग घेवंक अवकाश मेळटा व्हड ताळ्यान आमी पवित्र पवित्र गावचें त्या पवित्र पवित्रांत एक वाक्य सांगता कितें सकट आटापलां पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं ही खंय हांवें उतरां काडल्यांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतली ताचे उपरांत उगडापणाच्या पुस्तकांतली 2 पुस्तकांतली उतरां काडल्यांत सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान परत्यान इजाया प्रवादीची उतरां होजान्ना हुन सर्गी ताका जय जय होजान्ना हुन सर्गी ताका जय जय खंयच्या दिसा आमी गायता पास्का रामाच्या आयतारा जेजूच्या पाशावाच्या आयतारा होजान्ना देखून हरी एका मिसा वेळार पवित्र पवित्र गायतना आमी म्हणटा सर्वेस्पराचें नावी येता ताका जय जय परत्यान कीर्तन 118 ताच्या उपरांत मार्क आनी लुकाच्या सुवार्तेंत सर्वेस्पराचें नावी येता ताका जय जय परत्यान होजान्ना जय जय पवित्र पवित्र जाल्लेंच तुमी याजकाक पळयता आतां परत्यान याजकाक थंय गमन आमचें याजक आपले हात विस्तारन त्या पवित्र देण्यांचेर आपले हात दवरता पवित्र आत्म्याक आपोवणें हरी एक संस्कार आमकां पवित्र कित्याक थंयसर पवित्र आत्म्याचें आपोवणें आसा एका कुमसारान याजक पवित्र आत्म्याक आपोवन आमची पदकां बक्षिता एका लग्ना वेळार काजारा वेळार परत्यान पवित्र आत्मो कांय नंतर तुमी एका वर्दीक पळयलां आसतलें उमेदवार मुखार आसा ताच्या वयर बिस्पू हात दवरता आनी पवित्र आत्म्याचें देणें तोच पवित्र आत्मो हांगा उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत कन्न बदलता ताचे उपरांत स्थापन विवरण कितें
एक याजक जेजूचींच उतरां सांगता, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. उपरांत काल्स घेवन हे संवसारा खातीर वावरूंचे म्हजें रगत. आतां ही म्हजी कूड म्हणटा आसतना दयेकन मतीक व्हरचें, याजक फकत जेजूची उतरां म्हणना, आज तो आनी एक क्रिस्त जावन जशें जेजून केल्लें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी उंडो दाखयलो, ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड. देखून जेजू आपणाच्याच कुडीक दाखोवन म्हणटा, ही म्हजी कूड. आमकां फुलटन शीन म्हणलो म्हणटा, मोरयेनी म्हळें जेजूक दाखोवन ही म्हजी कूड. कित्याक हो जेजू म्हजे तावन जल्माल्लो. देखून ताणें आपणाचेंच मांस आनी रगत आमकां दिलां. जालें, सडीत विवर तुमकां केन्नाय अवकाश मेळटा आमी सडीत दिता, कित्याक आतां मिसाचो वेळ जालो. पूण निमाणें याजक स्तुती स्तोत्र गायता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. एक देवाक आमी उलो करता. जेजू सांगता, जेजू थंय मात्र आमकां सोडून मेळटा. जेजू भायर हेर खंयचोच सोडवणदार ना. ताचे सांगता पातेन आनी काल्स याजक अशें उखलून धरता आसतना तो आमकां दाखयता, आमी यात्रीक परजा सर्गींच्या कुशीक वेचे आसा. मोठ्यान थोडो विवर तुमकां दिलो. हांवें सकाळीं विचारलें, तुमकां समजलें? लोकान म्हळें, वही 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 म्हळें, तकली हालोवन. आनी वही वही म्हणचें निमाणें आमी आमेन म्हणून व्हड आमेन ताका म्हणटात. आज ही मिसा वेळार व्हड ताळ्यान आमेन म्हणूंक प्रयत्न करया. कित्याक ह्या आमेन म्हणटा आसतना हांगासर घडचें सकड सत म्हूण आमी ओपोवन घेता आनी तोच ख्रिस्त आमच्या जिणयेन परत्यान येता म्हणून आमी आमेन तशेंच जावं म्हणटा. देखून जाता तितल्या मापान आज ह्या महाप्रार्थनान आमचें गमन दवरचें. आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे काळीज, आमचें मन परती आलतारीर याजक कितें सांगता, कितें उद्गारता, कितें करून दाखयता तें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करचो. Check. तुझ्या भुरग्यांचे दिनवाशी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावां भयणीनो, प्रत्येक सावन युवाजनांनो, आयचो दीस युवाजना पासोतू विशेष तरान मागोंक म्हूण सांगून आमकां आपोवणें दिलां. आमची युवा प्राय आमी संतोषान जियोंक जाय. तरणाटपणार संतोषान जिये, तरणाटपण मून धरून जिये, दोनी गरज आसा. देखून तरणाट्या पासून आज मीस आमी भेटोवन मागता आसतना काल एक 25-30 वर्सांची म्हूण चिंतचे नाका, 70 वर्सां म्हूण शरी तरणाटींकय, ताच्या उपरांत प्राय तितकेशे जाली म्हणटात. देखून एकामेकाक शुभाशय पाठया. देवा करगा मुस्तू ह्या विशयान संशोधन जाते आसा. 70 वर्सां up to 70 we are all young people, and today is a special day to pray for oneself, pray for one another. एक घडी भर मौन रावया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवन खालत्या काळजान चिंतून सांगाता सकास आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध. ह्या पसोत बागेवून सदांच अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून ददोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजो उंडो उदकाचेर उडय, जायत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो. 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा तें वांटून दी, कित्याक प्रतवेर कसलीं विघ्नां येतलीं म्हूण तूं नेणाय. कुपां पावसान बरोवन आसल्यार तीं तो प्रतवेर वतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तरेक पडल्यारय जंय तो पडला थंय तो पडून आसता.
जो वारें पळयत आसता तो केदींच वंपिना. जो कुपांचेर दिश्ट लायत आसता तो केदींच लुवना. आवयच्या गर्भांत आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेनाय. तशें सगळें रस्ता त्या देवाचें काम तूं समजून घेवंक शकनाय. सकाळीं बिंवप सांज पर्यंत तुज्या हातांक विशव दिनाका. कित्याक खंयच्याय दोन वस्तू पैकी खंयचें सुपळ जातलें वा दोनां मदलें खंयचें बरें म्हूण तूं नेनाय. उजवाड स्वादेक सुर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात. मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या सर्व वर्सांनी तो संतोशान जियो. पूण सांगत आस अंतकाराचे दिसी जायते आसात म्हूण उगडास दवरूं. येवचें आसा तें सगळें व्यर्थ. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये. तुजे तरणे प्रायर तुजें काळीज उल्लासूं. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांचे आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुज्या कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. देवाचें उतार हें. संसार ताचे ताव येता म्हाका आदार. हांव जे दोळे उबार पर्वताक पळयता थंय तो नेसल्यार म्हाका आधार खंयचो. सर्वेस्परान रचला सर्गांनी ताची थावन येता म्हाका अधिकार. सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. तो तुजो पाय आदलो निसरूंक दिना. तुजो राखणो तो केदींच निचोना. ना इस्रायेलीच्या राखण्याक न्हीद नाचें ना. सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे ताव येता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता तुका आपले सावळेंत दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा. देखून दिसाचे ताका वत लागची ना. तशींच रातचे सांगे तुजे पडची ना. सर्वे
सर्वेस पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे ताव येता म्हाका आदार सर्वेस पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे ताव येता म्हाका आदार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुझे पुत्रा सुमेया आत्मो आणि जीवे तुझी उतरा सोमिया आत्मो आणि जीवे. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. तोवळ जेजू जुवावलाचे स्नान घेवचे खातीर गालिलेया तावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवावन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेचें आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव खुशी व्हरता तें सकड आमी जाहीर करूंक फावो. तितल्यार जुवांव काबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरे येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हेंपरी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तरणाटपणार तूं संतोषान जिये आनी तरणाटपण तुजें मुंदरून जिये. तरणाटपण आखेर जावंक नजो. एका उल्हासान संतोषान आमी जिये जय. जो कोण एप्पत उतोरली आसात तांणी तरणाट्यां बरीच संतोषान जिये जय, हें देव आशेता. 86 वर्सां प्रायेची एकली करस्पॉन्डन्स कोर्स करून कॉन्वोकेशन सेरेमनी जाताना ती गेल्ली खंय. कोणें गे म्हळें खंय तेगे नासली आनी बाकीचीं तरणाटीं आसलीं जायचीं. बाये सडताव जावन आमी प्रायज जाताना वाचचें खेळचें पुरा रावयतावने. तुवें कशें ह्या प्रायर हें पुरा वाचून परिक्षा पुरा पास केली. देखून ती म्हणाली खंय
प्राय जाताना आमी खेळचें आनी वाचचें रावोवचें न्ही, खेळचें आनी वाचचें रावयल्ले वरवीं आमकां प्राय जावची म्हणाली काय. प्राय जाल्ले बरी जावचें, मॅसेज पावली म्हूण चिंता. देखून केदोळ म्हणशेरे वाचता खेळता तरणाटींच उरता. ते बंद केल्ल्या कोडले प्राय जाली म्हूण अर्थ. हांव मस्त वर्सां आदीं म्हजो माम दिल्ली आर्च देसीसो विगार जनरल जावन आसलो पद विक्टर डिसोजा आतां प्राय जाल्या. एका मोर्नाच्या शर्मावा वेळार पाद्र्यापान म्हणली तीं उतरां म्हज्या जिणयेचेर मस्त प्रभाव घालूंक पावली. मोठ्यान ताणें शर्मा वयतना म्हणलो तो, एक ट्यूबलायट कितलीं वर्सां पेटता तें गरजेचें न्ही, तो पेटतना कितलो प्रकाश बरी जावन पेटला तें गरजेचें म्हणालो. तो जावं पुरो 10 वर्सां पेटलो, 20 वर्सां पेटलो, पूण सदां चिकपुकू जावन तो पेटलो जाल्यार कांय फायदो ना. पूण पेटलो एकच तापतो पेटलो जावं की पुरो बरो प्रकाश दिवन उजवाड दिवन तर तो पेटला जाल्यार ताचें काम ताणें केलां, देवाक अर्गा म्हणालो. उपरांत ताणें शर्मा मुंदारशिलो. ही उतरां म्हज्या मोतींत आजुनी बारीक जिबीन्स आसात. देखून मनशान जीव आसतना ट्यूबलायटा बरी चिकपुकू जावन न्ही, बरो परजळ दिवन पेटोवंक जाय. वाचलें एक गडीत अशें आसा, ल्हानशें गडीत. रानांत एक जैत रूख आसलो खंय, पूण केदाळे बेजार आयत खंय. रुखाक बेजार आय कित्याक म्हळ्यार म्हजेर फळां जायना न्ही म्हणून खंय. देगेन एक दाकांची वाल आसली खंय. दाखो जातात ती कांय बारी बेजार आय खंय. म्हज्या पेंगटाक बॉल ना न्ही आनी एकल्याक सुतूर काडनंत वयर वचचें न्ही म्हूण ताका कंत खंय. मागीर धाकटें एकलें डेझी प्लांट हाडलें खंय. केदाळ आपल्यालें नाचचें खंय, उठचें खंय, धांवचें खंय, सगळ्यांक भोंवचें. मागीर दोगांयनी एक दीस एक मिटींग पुराकर विचारलें खंय, तूं कित्याक इतलें खुशाली आसाय? आतां हांव इतलो जैतां, म्हाकाय बेजार जाता, म्हजेर फळां जायनात. वाल म्हणाली खंय, म्हज्या पेंगटा कांय व्हडलें बॉल ना, म्हाका नीट रावोंक जायना, हांवें आनी एकल्या असो सापोट काडून जायचें. देखून डेझी म्हणालें खंय, देवाक डेझी प्लांटच जायचें आसलें, देखून ताणें म्हाका रचलां आनी हांव म्हजें काम करतां, म्हाका वच्चो संतोश म्हणालें खंय. मागीर रुखाक आनी वालीक समजालें आसतलें. मोगाच्या प्रत्येक जावन युवाजनांनो, वडिलांनो, आमचें तरणाटपण आमी संतोशान जियोंक जाय. आनी तरणाटपण एकांतार जाता म्हूण बगता आमकां, मागीर तें मुंदरून जियोंक जाय. आनी हें समजून घेवंक पवित्र पुस्तकांत हे दोग या तेग तरणाटे मनशांच्या विशयांत मोठ्यान एक झळक. पियोंकी पियेना, सगळ्यांनी असलो एक निर्धार केल्यार भोव बरो. बॉम्ब्यांक नमस्कार करिना आनी त्या पासत उपरांत पळया तो सिंहाक तो भियेना. सुजान्नाक थंयसर जिवेशी मारूंक पळयत आसतना पवित्रात्म्याच्या सक्तेन बरोवन उबे रावन उलयता, सत आसलें आसा तशें सांगता. आनी ह्या मरिफात सुजान्नाक नवें जिवीत मेळ्ळें. कोणें अन्याय करूंक चिंतलें तांकां दोगांयकी जिवेशी मारलें. आनी तिसरो तरणाटो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. ताणें आनी एका तरणाट्या सशीन येवचें आयचें वांजेलाचें वासा पवित्र थंयसर स्नान घेवंक. जो म्हणटा अशें कित्याक अशें जावचें नजो, तुवें म्हजे कडच्यान येवचें न्ही, हांवें तुजे कडच्यान येवंक जाय. आनी तोवळ जेजूचीं उतरां पळया. देव आज कितें जारी करूंक आशेता तें जावं दी. हें अशेंच जावंक जाय, हें अशेंच जायजेच तूं आज म्हाका स्नान दी. आनी पवित्रोत्मो आयिल्ल्या वेळार थंयसर तीं उतरां मोगाच्यानो सक्कड युवाजनांच्या काळजांत मनांत ही आज रोंबा जाय. आमच्या मोतींत एक खिळो मारले बरी आसूंक जाय, ही आमी विसरूंक जायना. वो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, म्हाका मांडवाला. हे तिनी शब्द म्हजे थंय आनी तुमचे थंय हें सत जाय जाय मोगाच्यानो, हें जिवें जाय जाय. हे शब्द आमकां सदांनीच आयकोंक मेळा जाय. देवानी म्हणा जाय, आमच्या घरच्यांनी वडिलांनी हे शब्द आमकां पळोवन म्हणा जाय. हो म्हजो पूत, हें म्हजें धूव, म्हाका चड मोगाचें,
म्हाका मांडवाला ताचो अर्थ तुमीच कर काणग्या खंयच्या रितीन आमी आमच्या वडिलांकी मानवंक जाय देवाकी मानवंक जाय आनी त्या उपरांत उपादेशाच्या पुस्तकांत आज आमी 11वो अध्याय वळ 1 ते 10 म्हणसरी ह्या तेगा सौगां तरणाट्यांनी पवित्र पुस्तकांत कितें केलां तें आमी पळयलें उपादेशाचें पुस्तक युवजनांक तरणाट्यांक कितें करी जाय गे म्हूण सांगून स्पश्ट 1 ते 10 म्हणसर थोड्यो तांतल्यो गरजेच्यो संगती पळोवया पयली वळ उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हणटा उदकाचेर उडयल्यार किरोण चलता पूण ताका मस्त गुंडायचो अर्थ आसा कितें बी एडवेंचरस बी कॉन्फिडेंट पाद्य नाका पेद्दाबरी करिनाका भियान कितेंच करिनासतना रावनाका उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हळ्यार असो अर्थ हो मोगाच्यानो पवित्र बरयणारणे आणखी जायतो अर्थ दिला पाद्योनुस रावचें खंयचेंत करनासतना म्हाका जायना अशें सांगून रावचें न्ही आमी खंयच्या एका कामाक देवोंक जाय आनी कितें करी जाय म्हणल्या विशांत ओजया प्रवादी 10वो अध्याय वळ 12 प्रामाणीकपण ओंप म्हणटा आनी द्वितीय नियम 20 आनी 4 अध्याय वळ 19 म्हणटा पीक लुवतना तुका धाराळ मेळटलें पीक लुवतना पोड उरलें हाडूंक वचनाका हर एका हंताचेर बरें करूंक आमकां एक आपोवणें दिता तेंच तें बरेंपण आमी ओंपी जाय दुसरें 7 या 8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी एकल्याक 2 जाणां बरें केल्यार पावना मोगाच्यान आमची जबाबदारी मस्त आसा देखून म्हणटा 7 या 8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी तांकां वयर काड देवान दिल्लें वांटून घे बरे दीस रावणान फाल्यां तुज्या कुमकेक ती येवंकी पुरो आज तुका जर तर देवान कितेंय एक अवकाश दिला कोणाकल्याक हात धरून वयर उखलूंक अवकाश दिला जाल्यार तो सोडिनाका आज कितें तुका करूंक जाता जाल्यार फाल्यां ये म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तो येत तूं आसाय गे म्हूण कळीत ना आज राती तुजें वारें गेलें जाल्यार तो येवन राखो रावतलो तूं नाय मोगाच्यान पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक गुंडायेन आमी वसोंक जाय मुखार म्हणटा मोडां वारें पळोवन रावनाका मोडां आनी वारें म्हळ्यार तिके भिरांत दिसता आमकां वारें पळयल्यार केदींच वंपिना म्हणटा पुस्तकांत कुपांचेर दीस लावन लावल्यार ताका कांय लुवोंक मेळना भात वंपता आसतना वारें आयलें जाल्यार वंपुल्लें आनी एक कडेन वेता देखून वंपिनान थोडो वेळ पूण तूं वारेंच पळोवन रावशी जाल्यार वंपचें केदाळा मोगाच्यानो वेळ एक करेक्ट एक परफेक्ट टायम आयलो म्हूण जावन केदाळाय ना आमी मेहनत करची आमी मुखार वचचें प्रयत्न आमी करचें 5वें 4थें आवयच्या गर्भांत देव काम करता तशें आमच्या हर एका वावराक देव आदार दिता युवजनांनो भिवचें नाका आमी आमचो वावर करता आसतना कितेंय करतना धैर्यान मुखार येचें देव आदार दिता कितेंय करतना धन आनी मोन लावन कर मुखलीं उतरां पळया फोंडांत कामय ना चिंतापी ना जानवाय ना म्हळ्यार संवसारांत ग्रेस्त जागो म्हळ्यार सेमिस्त्र खंय कितल्यो पुरो आलोचन्यो आसल्यो कांय करनासतना पुरा मातयेक सारें जालें न्ही तो इतलो बरो मेंदू आसलो कुंभ जावन गेला न्ही गे मातयेंत देखून उतरां पळया थंयसर पोंडांत काम ना चिंताप ना जानवाय ना जर आज आमी घटमूट आसां जाल्यार कांय तरी करूंक जाता ही सकत बेश्टें पाड करची न्ही मुखार म्हणटा हें सगळें करतना तुज्या रसनाराक विसर नाका खावचें जेवचें देवाचेंच देणें म्हणटा घट्ट जेव जर तर देवान तुका दिलां जाल्यार खा जेव तरणाटपणार संतोशान जिये तुजें काळीज उल्लासूं काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिये दोळ्यांचे आशे प्रमाणे जिये आशात दोन रावचें न्ही कितें करूंक आमकां एक आशा आसा जोडी जाय मेहनत करी जाय ती आमचें हासील करना म्हणटात तें आमचें करना आमी घे जाय मोनांतलीं खोटी चिंतना कान उडय नेगेटीव चिंतना रिवेंज कानगोवचें रागान आसचें हें गरज ना मोगाच्यानो कुडींतलें दूख कान उडय भलायकी सांबाळ देदेस्पोर जायनाका म्हणटा आनी मुखार म्हणटा तो लास्टाची वळ तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थय म्हणटा ताका एक अंत येता ताकाय एका हंता उपरांत तरणाटपण उरचें ना जावं पुरो एक 70 वर्सां जाताना मागीर कोटलें कांय करूंक जायना पयलें कितें कांय करून दवरलें आसल्यार कांय इल्लेशें खावचें कांय इल्लेशें मिसाकांनी येवचें 4 जाणां कडेन बरें उलोवचें पूण तरणाटपणार कितें करूंक जाता तें हर एकल्यांनी करूंक जाय आनी ता मुखलें निमाण्या भागाक तर हांवें आनी तुमी कितें करी जाय ह्या सवालाक आमी जाप सोदूंक जाय मोगाच्या युवजनांनो हांगा थोडीं भुरगीं आसात वडिलांनो आवय बापायानो थोड्यो गरजेच्यो संगती कितें करी जाय
हर एकल्यानी बरें शिका जाय. एक 16 वर्सां जाताना 10वी जाता, 18 जाताना PUC जाता, ताच्या उपरांत 4 की 5 की 6 वर्सां म्हणटना 22-23 वर्सां प्राय जाताना मनशाचें शिकाप जालें. मनशान आपल्याच्या पांयांचेर उबें रावूंक जाय. हर एकल्यानी तांच्या पांयांचेर उबें रावूंक शिका जाय. मोगाच्यानो हें जाता आसतना मूत्र उडास दवरा. दिसाक भुरग्यांक हें भारी गरजेचें शिका जाय. खाली बूक मात व्हडले व्हडले वाचत्यार पावना. आमचो पळयत पुस्तक एक धाकटी एक बूक आहा आमचे लागीं. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सांनी एक पोटी वाचून जाता. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सां लागतात. आतां सुरवेर भुरगीं 10वी ल्हान म्हणचीन त्या एक 10वी जाताना म्हणी वाचूंक सुरू केलें जाल्यार डिग्री जाताना एक पोटी सगळें जालें की मागीर रावोंक ना. मागीर हर एक हांगा आसल्या वडिलांनी देखून बरें करून शिकचें म्हूण सांगल्यार खाली सोशल स्टडीज मात न्ही, धार्मीक स्टडीजय आमी शिकोवंक जाय. उपरांत एक 25 जाताना सुदारणे कामाक पावता. बरें काम करी जाय. मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार एक 30 वर्सां जाताना एक बरो फुडार घेवंक आसा, एक सेटल जावंक आहा जिनियन. जावं दी एक धार्मीक या लग्ना जिवीत या कितेंय तें जावं दी बरी एक तयारी करूंक जाय. मनशान काम करूंक केल्ल्या दिसा सेविंग्स करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तवळ मात्र एक वेळ येतलो देखून उडास दवरया मोगाच्यानो. काम करन खावच्या वेळाचेर बसून केलें जाल्यार एक वेळ येतलो बसून खावचो त्या दिसा मागोन भीक मागोन खावचें पडटात. हें उडास दवरी जाय. तरणाटपणार संतोशान जिये, तुजें तरणाटपण मुंदारून जिये. देखून बरें खावचें मनशान खाय जाय. बरें जेव, बरी न्हीद काड. मनशाच्या भलायकेक भोव गरजेचें. नाका जाल्लें खावन या न्हीद खोळून भलायकी पाड करून घेवची न्ही. मोगाच्यानो हर एका मनशाक 6:30 तावन 7 वरांची न्हीद गरज आसा. हांगा आसल्या आमकां सगळ्यांकी भुरग्यांक केली सड देखून वेळ कर न्हिदोन ना जायना. भलायकी पाड करून घेवची न्ही. पळोवन रावा नाका. कार्याक देव कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशांनी काम करी जाय. थोड्या तेंपा आदीं एक एकलो सांगात याजाक म्हणालो खंय एका मरणाच्या मिसाक गेल्लो. थंयसर एक मनीस तरणाटो मनीस मरण पावल्लो खंय कसो गोत्तू ना. मागीर म्हणटा आसतना म्हळें की आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला. आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला मात्ती गोबर म्हणालो खंय. एक विधो बायल आनी 2 अनाथ भुरगीं. ह्या मनशान कांय सोडूंक ना. मोगाच्यानो हर एका मनशान हें मोतीन दवरलें जाल्यार जायत्यो संगती आमकां कळोवंक आसात. उदार जा. तुजेंच बरेंपण पळयनाका. भलायकी, त्राण, पयशे, काळे केस सदांच ते उराणांत. समाजांत मोगाच्यान आमकां हर एकल्याकी गौरव जाय. आमकां जर तर कितेंय एक काम करूंक जाता करी जाय. जावंक पुरो वाड्यांत एक गुरकार, एक प्रतिनिधी धैर्य घेवया. 4 जाणां मुखार आमकां एक मान मेळा जाय. मोगाच्यानो 4 जाणां आमकां मानून घे जाय. ह्या भावा मरिपात भयणी परिपात बरेंपण जाता म्हणून देवाची खुशी कर. हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय हो एक बरो मनीस देवाकी मानवाला आमकांय मानवाला. हे थोड्यो संगती आमी करता आसतना आमच्या जिणेक एक अर्थ येता. आनी तांणी थोड्यो गरजेच्यो संगती तिके लोव सांगता. मोगाच्यानो तरणाटपणार संतोशान जिये. तरणाटपण मुंदारून जिये. आज हांगा आसल्या भयणींनी घरा वचून तुमच्या नवऱ्याचें पॅन्ट एक पळय जाय. बेल्ट काडल्यार पॅन्ट पेंटार रावता गी या देंवोन धांवता गी. वस्तूर मनशाक मोगाच्यानो एक तरणाटपण आसचें म्हळ्यार वस्तूर बरें फिटींग जायचें. थोडे पटी शर्ट सकयल देंवल्लें शामियाना बरी आसता ना ती हांगाची बुजांचेर तासाचें हांगा एक एकटा काडटा आसा ताका तें खंय एकाडेन एक 2 इंचां सकयल देंवल्या तें जायना तशें. आमचो नाग्या अब्बास तो म्हणटा पोटाक हात लागून म्हणटा ताची सोबतो ते ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೈವೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಹಂಸು ಇರಬಾರದು ಕೈ. ಆತೋಸೋ ಕೆಲವು ಜನರು ಪೋಟ್ ನಿಟ್ಟ ಸಜೆ ಕೈ ते वयर ಕೆಲವರು आसनोसो म्हणटा देखून 17 करा. हायटा तिकेत मनशान वेटी मेंटेन करीचे. ह्या व्हडल्यान सांगना लो सांगता देखून तुमी लो आयकल्यार पुरो. देखून एकामेकाक दादल्यांनी तुमच्या व्हंकलेची बाजू आनी चेक करी जाय. कशी एकदम हातांनी लूज जावन हात येदे मोठे हात बाजवेचे हात येदे मोठे एका काळार शिवताना ती बरी आली जावं पुरो. तितके रिपेरी करनाकाय तेले फिट्टींग सोमा करनाकाय करीचें मोगाच्यानो. तरणाटपण म्हळ्यार अशें हर एका संगतींनी मनशाच्या जिवाकी घमाण दिवंक जाय. वस्तुराकी घमाण दिवंक जाय. मनशान अप टू डेट आसूंक जाय. जानवायें ती अप टू डेट. तरणाटपण म्हळ्यार तें. आनी जर तर आनी निमाणें जर तर 40 वर्सां जाल्ले बरी केल्यार तुजें म्हातारपण तूं मुंदारून वेतलें. 40 मातार जालो आनी तुका मरोंक आनी 40 वर्सां आसा म्हातारपण मुंदारून वेतलें.
पूण साठांचेर तूं साळी सांबरी दाखयशी जाल्यार तरणाटपण मुंदारून वेतलें. ह्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती मोगाच्यो न्हू, थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळयता आसतना पवित्र पुस्तकांतले तरणाटे आमी पळयले. देवाच्या उतराचेर अखंड पातयेनी दवरले. आमकां आज आमच्या उपदेशकाच्या पुस्तकांत भोव गरजेच्यो थोड्यो संगती आमकां सांगल्यात. परत परत वाचा, तुमकां कशें आनीक नवो अर्थ दिता तेंय पळया. उदारे करिनासतना कांय इल्लें जोडून दवरलें आसा तेंय फाल्यां आमकां खावंक मेळोंक जाय, तें अनुभव करूंक जाय. असल्या बोगनांनी मोगाच्या न्हू पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर अखंड पातयेनी दवरून आमचें जिवीत तरणाटपणारच संतोषान समाधानान तृप्तेन जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. घेऊन वेदीर नायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता. काणीक घेवन वेदीर नायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा भेटयता गोवान सोडो मनशा वावरान केल्लो पृथ्वेन दिल्लो जीव दिवन सोडो जातलो. काणीक घेवन वेदीर नायल्या दयेन स्वीकार कर बापा परता. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेन आमच्या आख्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो
आमच्या विनाशी सैबान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta gutu pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येसाकी वर्गां बराबर तिका प्रिते मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवशिमाये सांगाती बागीवन जुजे तिसोपती
भगे वंदन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो जिविताचें देणे देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणे आनी हें जिविताचें देणे आमी संतोशान समाधानेन तृप्तेन जियेजय. चिकपुकू जावन न्हय, बरो उजवाड दिवन. कितले दीस आसात, फाल्यांचो दीस आमचो न्हय, आमकां कळीत ना. आज आमी जिवंत आसां देवाक मनशाक मानवून 4 जाणांक बरें करन देवाक विश्वासी आनी हेरांक उपकाराक पडचे मनीस जावन आमी जिवंक जाय. हेंच तरणाटपण आनी वस्सू संतोश आमकां भोगूंक मेळा जाय. ही कुरपां मागून सांगाता म्हणया घट्ट ताळ्यान. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. मानान आनी गौरवान तशेंच मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शर्ये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू तू ये काळजात म्हज्या गे म्हाका तूं गे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या ये जेजू तू ये काळजात म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या उडो तूं जिवीत असो आत्मीक कांदिवसो उजवाड तूं संवसाराचो जीण उजवाडावसो राय तूं सर्गा सोमस्राचो राय तूं काळजाचो सोडवून दार तूं पातक्यांचो सोमी तूं आमचो ये जेजू तू ये काळजात म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या कोळी बरो शेळयांचो वैस पिडेस्तांचो वाटसत जिवीत तूं आमचो देव काकुळटीचो आसरो निराश्रितांचो आसरो तूं आमचो कांत बेजाराय निवासो सोमी तूं आमचो ये जेजू तू ये काळजात म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपाळ तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव दयेन तुज्या प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हें तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून
जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकानूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थितां. तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 6वो दीस आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा. तरणाटपणार संतोषान जिये आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा मिसा वेळार आनी नोवेना वेळार आमी सर्व युवक आनी युवती खातीर आमी मागतले. तांच्या जिविताची जायत्यो विंसवण्यो तांणी ह्या प्रायर करूंक आसात. जावंक पुरो तांच्या शिकपाची, कामाची, बेसाची, इश्टागतेची अशें जायती विंसवणी तांणी करूंक आसा. तांच्या खातीर आज आमी मागया. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस, कोर्डेल फिरगजीचे विगार. आनी आयच्या मिसा वेळार भोव अर्थाबरी तरेन आमची कितलीय प्राय आसूं दी संतोषान तरणाटपणार जिये जाय आनी कशें जियोवचें ह्या विशयांत भोव बरो प्रसंगी तांणी आमकां दिला. आनी ह्या मिसाच्या क्रेक आम्हा सर्वांक बेसांव ते दितले. हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक बेसांव दिवच्या बाब क्लिफर्ड तुमकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागतां. तुमच्या याजकी जिवितांत, तुमच्या मिसावांत आनी सर तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत बाळूक जेजू तुमकां आदार दिवं दी आनी ताजी ससायन कृपा सदांच तुमचे थंय आसूं दी आनी तुमच्या फिरगजेंत बाळूक जेजू सर कुटुंबाक आदारून आनी सांबाळून दी म्हणून आमी मागतां. देव बरें करूं. फादर क्लिफर्ड. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत बेटोवणी केल्या सर्व याजकांकी देव बरें करूं. सांगात आस भोव वर्त्या मधुर ताळ्यान हे मिसाच्या बलिदानांत भोव बऱ्या रितीर पात्र घेवंक आमकां कुमोक दिला. आमचे आईचे मिसाच्या कोयर जावन आसा सेंट जोसेफ चर्च जप्पू. सर्व कोयरांच्या संध्यांक आनी कोयराच्या मेस्त्रींक देव बरें करूं. हांगासर येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवन आम्हा सर्वांक भोव अपुरबाय रितीन मिसाच्या बलिदान भेटोवंक तुमी कुमो केल्या. देव बरें करूं. सर्व कोयराच्या संध्यांक बाळूक जेजू तुमकां बेसांवान दिवं दी. ब्रेस्ताराचो दीस सर्व पिडेस्तां खातीर समर्पिल्लो दीस. प्रत्येक जावन ब्रेस्ताराच्या 10:30 वरांचे सकाळींचे मीस आनी सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार आमी सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागतले. सगळो दीस पिडेस्तां खातीरच समर्पिल्लो दीस. पूण ह्या 2 मिसा वेळार प्रत्येक मागणी आमच्या पिडेस्त भावांचेर आनी भयणीचेर आसतली. त्या देखून जर तर तुमच्या घरांत कोणी पिडेस्त भाव वा भयण आसा, आवय वा बापोय आसा वा दुसरे कोणी आसात, इल्लें चलोवंक तांकां मिसाक येवंक तांकता जाल्यार तांकां आपोवन हाडात. आमी तांच्या खातीर मागतले. तुमकां सर्वांक बरी सांस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्नार आशिर्वादा. सर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पोदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागासो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सांगाता आमी म्हणया, ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजापीन तरान उगडापी केल्ली आसता
आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भरू आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें सांगाता म्हणया. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कुरपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजोवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदां आमेन. अर्गांचें मागणें. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडतांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचीं अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजापांच्या इजमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. एक घडी भर माऊनपणी हे सगळें वरास कुटुंबा पासत भेटोवन दिलां. आमचीं कुटुंबां पवित्र जावं दीत. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीत इल्लोसो चड जावं दी. आमचें कुटुंबां आमच्या शेजारच्या कुटुंबांकी एक आदर्श जावं दीत. खंय तरी कुटुंबांत कांय इल्ली तुटफूट आसा, कांय सेस सांबारा, कांय इल्लेशें मनस्ताप आसा. सगळें आमी ह्या पवित्र तळार तावन मागण्याचो फळ जावन बरें जावं दी म्हूण सांगून आशेवया. आनी कुटुंबा जिविताक कांय इल्लेशें सडीत महत्व दिवंक तोच जेजू बाळोक सर्वेस्पूर देव आमकां बेसांवांनी बरोवन दी. आशिर्वादाचें मागणें. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हेच्या पयले सर्वांनी बसून आसल्यो चेअर्स ह्या रुखाच्या पोंदाक दवरच्यो. जेजू बाळका मोरये साळका बोव सुंदर सोबीत माणका बाळ गुंद
सवे आमकां मोरी आशीर्वाद आमच्या देवा आमच्या बापाची पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नावी